बायणा रवींद्र भवनाक 4 वर्सां पुराय जातात। ह्या निमतान रवींद्र भवनात 12 ते 14 डिसेंबर मजगती कार्यावळी जावपाच्यो आसात। 4 वर्सां कंप्लीट जाता इनॉग्रेशन जाल्या उपरांत त्या निमतान आमी 12 तारखेक ते 14 तारखेपर्यंत 3 दिसाचो कार्यक्रम आयोजीत केला। 12 तारखेर आमी एक सत्यनारायण पूजा दवरल्या, देव कार्य दवरला की ह्या वास्तूचे बऱ्या खातीर, आनी तशेंच भजन आसतलें तेच्या उपरांत। आनी सांजचे 7 वरांचेर अमोल पटवर्धन, अभिषेक पटवर्धनाचो गाणी मनातली असो मराठी भावगितांचो कार्यक्रमाचो हें दवरला 7 सांजच्या। तशेंच 13 तारखेर गोंयांतले जे विविध क्षेत्रांत हें आमचे ट्रेडिशनल फोक डान्सीस आहा तेंचो कार्यक्रम आमी आयोजीत केला। वाळपय आमचे सांखळे सरवण ते सायडींतले लोक येतले हांगासर पार्टिसिपेट करपाक। जवळ 114-115 लोकांचे कार्यक्रमाचो हें आहा, पार्टिसिपेशन आहा। आनी तेच्या उपरांत लास्ट डे आमी एक किशोर कुमाराचे लायव्ह म्युजिकल शो दवरला। आनी ह्या सगळ्या कार्यक्रमांक वास्कोकारांनी, सगळ्या मुरगांव तालुक्यांतल्या लोकांनी रवींद्र भवनान येवन आस्वाद घेवचो अशी आमी सगळ्यां कडेन अपील करता। क्रिसमस आनी तशेंच फुडें हे कार्यक्रम सोंपले की क्रिसमस स्टार्ट जाता, लिबरेशन डे येता। त्या खातीर क्रिसमस टायमाक आमी कॅरल सिंगिंगाचें एक प्रेजेंटेशन दवरला, जेणे करून डिफरंट ग्रुप्स फ्रॉम डिफरंट चर्चीस वील कम एंड गीव प्रेजेंटेशन। आनी तशेंच क्रिसमस ट्री डेकोरेशनाचे आमी एक कॉम्पिटिशन दवरला। ह्या कार्यक्रमाकूय सगळ्यांनी येवन हांगासरले आस्वाद घेवचो। तसोच 19 डिसेंबराक आमी कोंकणी आनी हिंदी किंवा खंयच्याय भोवभाशीक हितून गोंया बद्दल फोक आमचे सिंगींग कॉम्पिटिशन दवरला। गोंय मनरिजवण संस्थेन फुडल्या वर्सा तरी बायणा रवींद्र भवनान इफ्फीचें स्क्रीनिंग करचें म्हण मागणी बायणा रवींद्र भवनाचे अध्यक्ष संजय साताड्डेकरान केल्या। आर्डिक्स गोवा खातीर बायणाच्यान जॉन डिसिल्वा। I don't know why didn't it was denied. Maybe they must have overlooked the system, because I remember 3-4 years back when Ravindra film festival started, there were even movies exhibited on the Baina beach. I don't know. They should think over this. I don't complain anything that whose mistake, what mistake. But next year at least people of Vasco should get benefit of visualizing the movies from Ravindra Bhavan. Make use of the infrastructure that Ravindra Bhavan has got, so that people of Vasco can enjoy the films whatever come for free. Because Ravindra Bhavan is well located within all these 3 constituencies, and people can come, and we have got a vast sitting capacity of 768. So more and more people can enjoy really the film festival for their enjoyment, or for having more knowledge about movies, so that people who have got careers in going in movies and acting can also come and see this, because I think Goa government has one of the best setups of Ravindra Bhavan in Vasco.